what I wanted to ask you, if the person is thin build, and if he is about 60 or nearing 70, and a diabetic patient, what you will recommend to this? Because they are not in a position to walk for a half an hour and this. So what will be your recommendation? I think something like yoga would be ideal in that situation because there are very good benefits of yoga. So even if you're not able to run or walk for a long, if you can do a mild, comfortable walk, even that's okay. Or you can do yoga, which is more light. Or you can do just weight-bearing exercises, not like with weights, but stretching your muscles while you're sat. There are exercises which a physiotherapist can teach you where you can just do them while sitting. So you can do that. म्हणजे ज्या जाणट्या लोकांक चलपाक कष्ट पडटात किंवा तांचे वजन कमी आसा त्या लोकांनी सुद्धा थोडासा व्यायाम करप खूप गरजेचे. तांच्यांनी योगा किंवा प्राणायाम किंवा जे फिजिओथेरपिस्ट जे तुमकां एक्सरसाइज शिकयतात ते करून घेतल्यार खूप महत्वाचे आणि ताचो खूप फायदोय जावं शकता. डॉक्टर, व्हॉट आय वॉन्ट टू आस्क यू दॅट वी हॅव गॉट अ क्वेश्चन. हॅलो 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 हां विचारात. हॅलो विचारात. हॅलो हां विचारात. हॅलो तुकाराम पुण्याच्यान उलयता. विचार. प्रश्न विचार. प्रश्न प्रशांत कामत म्हणजे हां प्रशांत कामत बाब प्रश्न विचारात. टीव्ही बंद कर. टीव्ही बंद कर. हां डॉक्टर येस विचार. प्रश्न विचार. हां डॉक्टर हांव डायबेटीक पेशंट. या पूण म्हजे कंट्रोलात आसा. व्हेरी गुड. कळ्ळें. पूण बॉडी एक्सरसाइज लागून रातचे येयलें आल्कोहॉल घेतलें जाल्यार कितें प्रॉब्लेम आसा? अल्कोहोल इल्लेशें म्हणजे कितलें? प्रशांत बाब. हो. अल्कोहोल इल्लेशें म्हणजे कितलें? ना म्हणजे फक्त बॉडी म्हणजे रिलॅक्स करपाक. Prashant Bab, you will have to opt for something else to relax your body and mind, not the alcohol. He wants to know he's diabetic, under control, whether he can consume little alcohol because according to him he feels a little relaxed after having alcohol. I would like to know what is your answer for this Goan population. Definitely alcohol has other side effects. So definitely best to be avoided. Yes, if you want to take it in moderation once in a while, that's okay. And that does not directly affect your blood sugar so much, but it can actually make your blood sugar go low, especially if you don't eat with alcohol. And if amongst the bad lot, the wine is a better one. Wine has got lesser carbs, so it will have less effect on your blood glucose, but I'm not encouraging you to have that. I'm just giving information. But other things like spirits and beer and all, they also are high in calories. So even if they don't do anything to your blood glucose, you'll be putting on weight, which further complicates the problem of diabetes. So better avoid. डॉक्टर अतिशय महत्वाची गोष्ट सांगला की अल्कोहोल तुम्ही प्रिफरेबली अवॉइड करा. केन्ना वन्स इन अ वे ओकेजनली तुमच्यानी घेता, पण त्याचा जो मेसेज आसा तो मातसो ट्विस्ट करून घेऊ नका की इट मे रिड्यूस युअर शुगर. म्हणजे शुगर वाढला जाल्यार एक पेग मारप हे चुकीचो समज करून घेऊ नका, विच इज म्हणजे इट शुड नॉट रॉंगली इंटरप्रेटेड. दुसरें म्हणजे की हातून कॅलरीज वाडटा, स्पेशली म्हणजे बियर किंवा बाकीची तत्सम ड्रिंक्स आसा म्हणजे अल्कोहोलिक बेवरेजीस आसा त्यो घेतल्यार तुमच्या शरिराक बाकीच्या दृश्टीन घातक जावं शकतात. सो बेस्ट म्हणजे अशा आता व्यसना पासून म्हणना पण अशा गोष्टी पासून मातशें पयस राविल्ले बरें, कारण ऑलरेडी एक प्रॉब्लेम आसा तातूंत आनी भर म्हणून आनी एडिशनल प्रॉब्लेम तुमी करपाक जायना. दॅट्स बेस्ट वे एज डॉक्टर हॅज रायटली सेड. डॉक्टर I would like to know, see often you advocate that people should have salads and all. Whether this raw salads, what is the role, and green leafy vegetables, what is the role, or how should we combine? Because sometimes as the age advances, people cannot chew it properly and they hurt a lot of this thing. Green leafy vegetables, salads, sprouts, all the kinds of lentils like kidney beans, butter beans, chickpeas, all of them are very good in the way that they're very low glycemic index foods. So they release sugar very slowly. So that means you are feeling full for a longer time. It does not fluctuate. Your blood glucose will not go high, low. It keeps you fuller for a long time, and it's also very good for your digestion. So these must be definitely included in every meal. It's a good point you asked me, because I want to give a message to people that when you eat your main meal, only 50% should be made of carbohydrates, which could be roti, rice, bread, poi. All these are carbohydrates. Potato, noodles, pasta. All these are carbohydrates. Only 50% of the plate should be made of that. The rest should be constituted by these green leafy vegetables, salads. You can go for grilled, or if you're a non-vegetarian, then you can go for steamed or grilled lean meat like skinless chicken or fish.
egg whites, buttermilk, dairy products. So the rest of the plate should be made of this. Then your blood glucose control will be steady. Because only if you eat too much of carbohydrate, then your blood glucose becomes very high. Thank you very much. I think we have got a question. Hello? दोतोर Yeah. विचारा. माझो क्वेश्चन आशिल्लो हां. जेका पळयात बीपी आसता हय. तो 40 वर्षाच्या भुरग्याक बीपी लो जावच्या खातीर जी टॅबलेट दिता हय. ती टॅबलेट 80 वर्षाचो जाणटो घेवंक शकता इतलोच प्रश्न. इतलोच. He's asking a patient who is hypertensive if he is 40 years old and if he is 80 years old whether he can take the same tablet. Basically हो प्रश्न जो आसा तशें अशें कांय गायडलायन ना की 40 वर्साच्या दोतोराक पेशंटा खातीर वेगळ्यो गुळयो आनी 80 वर्सां खातीर वेगळ्यो अशें न्हय. तुमची गरज, तुमची नीड, तुमचे बाकीचे कंडिशन, तुमकां बाकीची दुयेंसां आसा की ना, हाव फिट इज युअर किडनी, तुमचे बाकीचे पॅरामिटर्स ताका रिनल फंक्शन टेस्ट म्हणटा किंवा लिपीड प्रोफायल म्हणटा, ह्या सगळ्याच्या डिपेंडंट डॉक्टराक थारोवचें पडटा की तुमकां योग्य ती गुळी खंयची. अशें आमी म्हणटा आतां ज्वराची गुळी तुमी जर जाल्ल्या भुरग्याकूय आमी पॅरासिटामॉल दिता आनी म्हातारो आसा 90 वर्सां ताका सुद्दां पॅरासिटामॉल दिता. अशें हार्ड एंड फास्ट रूल कांय ना. दो मोड ऑफ मॅनेजमेंट मे बी लिटल डिफरंट. तूं हांगा एक सिरप घेवं शकता किंवा थेमे घालूं शकता, तो टॅबलेट घेवं शकता, वॉट एवर. सो असं काय रिजिड कंडिशन ना की दीस कॅनॉट बी यूज. Elderly people just dose reduction, as you said, with if they have a renal impairment or liver impairment. सो डॉक्टराचो सल्लो घेवप खूब गरजेचें. ज्या डॉक्टराक तुम्ही तपासून घेता ताचे कडेन वचून त्याचो सल्लो घेवप म्हत्वाचें. डॉक्टर वी हॅव गॉट अ कॉल. हॅलो. 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 या विचारात. हॅलो. हां विचारात. डॉक्टर, माय मदर इज हॅव्हिंग अ डायबिटीज. मदर इन लॉ. हां विचारात. But she want to eat a sugar. Little bit sugar in the tea. व्हॉट इज हर शुगर प्रोफाईल? टीव्हीचा आवाज कमी करात. हॅलो. हॅलो. टीव्हीचा आवाज तुमच्या कमी करात आणि तिची शुगर कितली आसा ती सांगू ना तुम्ही आमकां. फास्टिंग आणि Sugar 1 spoon and all. नाही तशें न्हय. ताची रक्तांतली साखर कितली आसा? She is like 250 and all. Sometimes she gets. Sometimes म्हणजे this is too much. That 250 is little high. तुम्ही she wants to have sugar, so she wants to know whether there is any other alternative. I would put it that way. Okay, I think sugar is definitely best avoided for diabetics because it is very, very sweet and it raises your blood glucose very quickly. Other things are maybe sometimes when you make like this is one of my friend told me that when you make sweets you can put dates instead of sugar and to try to make it sweet like that instead of using sugar. You can try alternatives like that or sugar free if she's really struggling to get off sugar. Then sugar free tablets. म्हणजे सामकेच जर तुमची आय थिंक सासूमाय म्हटले तुम्ही जर सामकेच डेस्परेट आसा जाल्यार तुम्ही थोडेशे अशें ट्राय करता बट प्रिफरेबली डोंट गिव शुगर कारण तिची साखर तुम्ही सांगता त्यामुळे बेसूच आसा आणि अकॉर्डिंग टू मी जर तुम्ही 250 म्हणता जाल्यार आय कॅन डेफिनेटली से दॅट शी इज नॉट अंडर कंट्रोल. सो बेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरगेट दिस शुगर पार्ट. यू कन्सल्ट युअर डॉक्टर, put her sugar under control, whether she requires another medication, something to be added, that is also equally important. आणि दुसरे म्हणजे त्यांनी सांगला डॉक्टर तुमकां एक ट्राय करते जाल्यार घडये खाजूर थोडोसो घालून तुमच्यानी ट्राय करूं येता. बट दॅट ऑल्सो ह्यो बाकी म्हणजे दॅट 250 इज लिटल हाय. म्हाका दिसता तुमी योग्य सल्लो घेवन डॉक्टरा कडेन वचप सामकें गरजेचें. आणि बेस्ट इज दैट इफ शी इज युअर मदर इन लॉ, वॉट आय वूड लायक टू सजेस्ट यू ट्राय टू टॉक टू हर इन अ व्हेरी स्वीट वे रादर दॅन गिविंग एनी अदर शुगर कँडीज. ओके डॉक्टर वी हॅव गॉट अ क्वेश्चन. हॅलो. दोतोर गुड इव्हनिंग. व्हेरी गुड. बार्देजान उलयतालो. दोतोर माझे वेट हा 93. हय मातसो टीव्ही बंद कर. बंद केला. माझे वेट 93 आता. व्हेरी गुड. आणि नॉट येट शुगर बी तशें कांय डिटेक्ट जावना. 35 एज हा माझे. अभिनंदन. आणि आय वॉन्ट टू रिड्यूस माय वेट. दोतोरांचे सांगलेलें की सॅलड खावंक जाय. आतां आमी पळयता की ऑर्गॅनिक ते कॅमिकल्स बी मारता न्ही मागीर सॅलडां खावपाचें कशी खावपाचें आनी एक्झॅक्ट डायट कितें करपाचें. हांव वॉकिंग करता सकाळचें पूण तें इतलें इफेक्टिवनेस ना म्हणजे देवाना म्हाजें. पोळी खाता हांव रेग्युलर सकाळची पोळी खाता, रातची चपाती खाता, दनपारां इल्लोशीच जेवता. कशें देवपाचें हें आतां चडूय धांवूंक जावचें ना. म्हणजे वेट आहा न्ही पांय भरून येता जायना. घाम तो देवना देवंक जाय जाल्यार डायट कशें घेवपाचें हेचेर. म्हाका दिसता तुमी डॉक्टराक किंवा डायबिटीच्या तज्ञ दोतोराक मेळात आनी ताका एक योग्य अशें डायट प्लॅन करचो पडटलो.
apart from that, you'll have to. He's saying that he's 93 kg and he wants to lose Height weight. depends on Yeah. Second thing is that his sugar is under control, but he's saying that he wants to lose weight. So he would need to, I think it's best to see a dietitian, because everybody's requirement of food and energy, carbohydrates is different. Correct. So dietitian will give you a personalized plans of how much to eat and how to do it. And along with diet, exercise is very, very important. Otherwise, you will not lose weight only with diet. Even if you lose initially, it won't be sustained unless you exercise. And exercise meaning if he's 35 and he's overweight, then you would need probably an hour's exercise at least a day, and it will depend on not just walking, it would more cardiovascular exercise, which little more rigorous. Absolutely. डॉक्टर तुमकां सांगला की तुमकां थोडोसो व्यायाम म्हाका दिसता बेस्ट म्हणजे तुम्ही डायटिशियन तज्ञ दोतोराचो सल्लो घेयात थोडेशे फिजिओथेरपी म्हणजे टीम वर्क इज इम्पॉर्टंट ते सगळ्या पद्दतीन योग्य पद्दतीन जर पुटअप करत जाल्यार डेफिनेटली इट कॅन गिव्ह गुड रिजल्ट्स पण ऑफ युअर ओन तुम्ही स्वताच एक कितें खाला खावना अशें करूं नाकात कारण यू मे सडनली म्हणजे बाकीचे तुमकां प्रॉब्लेम्स येवं शकता तुम्ही बाकीचे काय खायना जाल्यार डॉक्टर वी हॅव गॉट अ कॉल हॅलो 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 हां हॅलो दोतोर हां विचारात फर्नांडीस माय नाव Yeah, Fernandez Bob, vichara. I'm 62, I'm a diabetic. Yes. It's under control. Very good. With exercise, with medicines. Diet. And diet. Like yes, yes. I want to ask you, see, we are in Goa and we would like to have a drink sometime. Yeah, thoda while somebody, Prashant, I think has asked from Pune. What is the limit, one drink, two drinks? बाब म्हाका दिसता ह्या प्रश्नाची जाप दिल्ली आसा गोंयच्या लोकांक थोडोसो सोरो पिवप आवडटा मजा येता मातशी वेगळी नशा येता बट जे लोक डायबिटीज आसा तांकां बाकीची दुयेंसां जावं शकतात जशें थोड्या वेळ पयलीं आमकां प्रशांत बाबान एक प्रश्न विचारिल्लो की थोडोसो सोरो केन्नाय पिल्या जाता डॉक्टरान तांकां सांगिल्लें की पिवू नाकात कारण बाकीचे तुमचे कॅलरीज वाडूं शकता तुमकां एकदम हायपोग्लायसिमिया जावं शकता आणि ह्या सगळ्या दृष्टिकोनांतल्यान जर विचार करत बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यू आर सेइंग दॅट युअर डायबिटीज इज अंडर कंट्रोल you are fit and your tablets medication okay so what we can say that only once in a blue moon once in a blue moon a blue moon if I'm not mistaken is the 5th month which comes in a very rarely in this thing so once in blue moon you can have अशें आतां वडा पण ब्लू मून सारको इम्पॉर्टंट हा नॉट डेट एवरी डे मून नाल्यार मून आयल्या बरोबर डॉक्टरान सांगला म्हणून समजून नाकात ओके डॉक्टर गोवा लॉट ऑफ पीपल गेट दिस गॅस प्रॉब्लम इफ दे हॅव दिस दाल एंड ऑल सो कॉमन आय डोंट नो मे बी वॉट इज अवर जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन मे बी बिकॉज ऑफ दॅट इट इज कॉमन especially even those people who consume milk most of the people in Goa cannot tolerate normally a normal healthy person as long as you're not eating excess should not have a gas problem so if there is something like that you must see your doctor to see is there anything else because other than this spicy food again alcohol and everything else cause indigestion as well okay so doctor thank you very much you have given lot of information lot of input and ज्या लोकांनी ह्याची कार्यावळ पळयल्या तांकां बरोचसो फायदो जाला आसतलो तुमी जे लोक डायबिटीस आसात तांची डायबिटीस कंट्रोलान येवची ज्या लोकांक डायबिटीस ना तांच्यांनी जावची न्हय म्हणून प्रयत्न करचे सगळ्यांनी एक हेल्दी लायफस्टायल एक्सेप्ट करची एडॉप्ट करची आनी फॉलो करची ही काळाची गरज जावन आसा इन अ लॉंगर रन इन अ लॉंगर रेंज म्हाका दिसता ह्या आयच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीच्या निमतान डॉक्टर शीतल वरालवर हांणी आमकां खूब मोलादीक माहिती दिला आणि तुम्ही त्याचा योग्य वापर करून घेवचो आपल्या डॉक्टराचो सल्लो योग्य वेळार घेवन योग्य तो तपासणी करून घ्या स्वताचे ओन जजमेंट करू नाका आपण बरो आसा आय एम फिट अँड ऑल डोंट गो बाय दॅट मिसकन्सेप्ट्स तशेंच जशें ग्लायसेमिक इंडेक्स जशें सांगलां की खंयच्या खंयच्या पदार्थांचे चड आसता किंवा ते ग्लायकोसिलेटेड हिमोग्लोबिन लेवल हें चॅक करप गरजेचें मायक्रो अल्बुमिन इन युरीन इज ऑल्सो टू बी असेस्ड व्हेरी इम्पॉर्टंट वर्सांतल्यान एकदा दोळ्याची तपासणी करून घेवप तितकेंच गरजेचें किडनीचे किडनी फंक्शन टेस्ट रिनल फंक्शन टेस्ट कोलेस्ट्रॉल लिपीड प्रोफायल हे सगळें करप तितकेंच गरजेचें म्हाका दिसता ही आयची कार्यावळ सोंपोवच्या पयलीं तुमकां सगळ्यांक काळजान सान देव बरें करूं तुमचें एक्टीव पार्टिसिपेशन ह्या कार्यावळीचें जैत जावन आसा येता त्या बुधवारा आमचे बरोबर आसतले डॉक्टर श्रीराम कामत धाकणकर जे ऑर्थोपेडिशियन म्हणजे हाडाचे तज्ञ दोतोर आसतले ह्या विशीं तुमचे जे प्रस्न आसा ते आमकां विचारूं येता म्हाका दिसता आतां ज्यो नेवऱ्यो उरल्या त्यो डायबिटीस आशिल्ल्या लोकांनी खावं न्हय वेगळ्यो कितें खायात आनी जांकां डायबिटीस ना तांच्यांनी थोडे थोडे खायात इतकें सांगून तुमकां सगळ्यांक बरी भलायकी आवडटा तुमकां सगळ्यांक बरें निरामय आरोग्य मेळचें अशी ईश्वरा कडेन प्रार्थना करून त्या गणराया कडेन प्रार्थना करून आयची कार्यावळ सोंपयतना तुमकां सगळ्यांक काळजान सावन देव बरें करूं